हो जो बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो रस्तो आसा न्ही, चार जंक्शना कडल्यान जो पंचायती कडेन आसा न्ही, तो इतलो डिप्लोरेबल कंडिशन आसा. आनी गेले 15-20 दिसां पयलीं लेर पावसान ते खड्डे आसा न्ही ते पुरोवपाचें काम जाल्लें. आनी हो रस्तो आसा न्ही तो स्पेशली आमी 4 रस्त्याची पंचायत कॉन्क्रीट रस्तो मागला आमी. कित्याक प्रत्येक वर्स हो प्रश्न आसा ते परत तितले वयर काडीत आसा. आनी आमचे नवीन स्कुटरी किंवा जे लोक आसा, प्रेग्नंट बायलो आसात, तेंची परिस्थिती इतली बेकार जाल्ली आसा ती सांगून सुद्दां कळना. आमी पंचायती कडल्यान सुद्दां तांकां हें रिकमेंडेशन धाडलें हो रस्तो हें करात म्हणून. आतां पळोवया कशें कितें जाता तें. रस्ते सामके काबार जाल्ले आसा, खड्डे पडले रस्त्यांक आनी बेश्टे पॅचवर्क म्हणून तेंच्यांनी फातर हाडून घातल्या. पण जसो पावस पडलो की हे खड्डे उदकान भरतात आनी कांयच कळना हे कितले डीप आहा ते. त्यामुळे हांगासर 2 व्हिलर येता, काही 4 व्हिलर जे लोक येता कामाक लागून तांकां भरपूर त्रास जाता. कारण जायते लोक हांगा पडलेय बी हेच्या पयलीं अशें आमकां कंप्लेनूय आयिल्ली आसा. पण म्हाका दिसता हे जो रस्तो आहा हो चड येरादारी जावपी रस्तो हो, जेणे करून हो म्हाका दिसता खंय तरी रोखडोच रिपेर करपाची गरज आसा आनी सरकारान लक्ष घालून PWDक सांगपाची गरज आहा. कारण हो जो रस्तो आहा आतां खड्डे जे आहा ते वाडत चल्लेले आहा आनी सगळो रस्तो म्हणल्यार सबंद डांबर गेला आनी वसत थंय पावला हे खड्डे दिसतात. बेतोडीच्या स्टुडंटा खातीर विवेक